नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज जी आमच्या वांगडा गेस्ट आसात तुमी हांकां पळयलाच आसतले. एक्चुअली ते डॉक्टर म्हणून फेमस ना, बट ती एक्चुअली डान्सर म्हणून चड वळखतात तिका. आनी यंगेस्ट डॉक्टर म्हणपाक शकता. तशीच डॉक्टर म्हणल्यार एक लोकांक सुद्दां विश्वास सुद्दां जायना की बाबा डॉक्टर म्हणून एक्चुअली खूब यंग दिसता पळोवपाक सुद्दां. एक्चुअली डॉक्टर विचारप न्ही, पण तुमची नॉर्मल एज कितें आसतली? 25. 25. एक्चुअली हांव विचारपाक गेलो की तुमकां 20 काय म्हणून एक्चुअली. पण शिक्षण आयकून दिसता की ना, क्रॉस जाला म्हणून. डॉक्टराचें नांव जावन आसा डॉक्टर भार्गवी मेस्त्री. तुमचें खूब खूब स्वागत करता. आमकां म्हाजो पयलो तसो एक प्रश्न आसा की आमकां बिलीव जायना कोणाक की तुमी डॉक्टर म्हणून. म्हणल्यार पयल्या बरोबर दिसना की डॉक्टर म्हणून. हय. सो हेच्या फाटल्यान राज कितें? राज असं काय ना. किंवा रहस्य कितें तरी? ऍक्च्युली हांव पयलींच्यानूच अशें म्हणजे बारीकूच असलें. सो त्या खातीर तेचे व्हडलेशें म्हाका काय फरक पडना, पण लोकांक फरक पडटा तेचो. म्हणल्यार लोकांक बिलीव जाता की तुमी डॉक्टर म्हणून? ना. लोक म्हाका प्रश्न विचारता की तूं म्हणजे तुमी डॉक्टर काय म्हणून? म्हणल्यार हय हांव डॉक्टर. आमकां सुरवातीक न्ही तुमचो आतां एक बालपण आयकपाक जाय. थोडक्यान आठवणी बालपणांतले कशें कितें आसलें तें. हय, म्हाजो जन्म सावंतवाडी जाला. माझी मम्मी सावंतवाडीची आणि पप्पा मालवणचो. सो माझो फक्त जन्म सावंतवाडी जाला, पण माझे जे शिक्षण आसा ते सगळे हांगा गोवानूच जाला. सो हांव पयलीं प्री प्रायमरी अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल थंय आसलें. मागीर हांव सांखळे आसलें 1st to 4th लक्ष्मीबाई संस्गिरी मेमोरियल. त्याच्या मागीर हांव आ लेडी ऑफ ग्रेस परत 5th to 10th. सो म्हजें बालपण अशें खूब हांगा थंय तशें अशें आसलें. मागीर हांव परत भुमिकान आसलें 11th-12th सांखळे. आणि मागीर त्याच्या मागीर हांवें आयुर्वेदीक डिसायड केलें. सो हांव शिरोडा आयुर्वेदीक कॉलेजीन म्हणल्यार स्कुलाक आसतना तुमी कशें आसले? एक नॉटी गर्ल काय अशें नॉर्मल? ना, सिंपल ओबिडियंट अशें स्कुलान पंक्च्युअल अशें म्हटल्यार अशें चड काय ना म्हटल्यार. फक्त स्कुलान वचप स्कुलान वचप, येवप, अभ्यास करप. मागीर तुमी कल्चरल एक्टिविटीजान किंवा आनी कितें पार्टिसिपेट बीन जाताले हय पयलीं? हय हय. पयलीं म्हटल्यार आफ्टर 5th स्टँडर्ड तेन्नाच्यान आ लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलान आमकां खूब एक्सपोजर आसलो. गॅदरींग, मदीं मदीं कितें कितें प्रोग्राम्स, क्विजीस अशें खूब कितें कितें आसलें. सो ते सगळें हांव करतालें. तेन्ना म्हाका खूब इंट्रस्ट येवपाक लागलो सगळ्या गोश्टींनी. सिंगींग करतालें हांव तेन्ना. सिंगींग? सिंगींगूय करतालें. म्हणल्यार आतां बंद केली तुमी काय हय, चल्ली? बंद केली. म्हणल्यार तें तेन्ना आसलें. म्हणल्यार म्हाजे फ्रेंड सिंगींग करताले, सो हांवेंनूय तितूर सिंगिंगान गेल्लें हांव. पण मागीर तें ऑटोमॅटीक बंद जालें. तुमी डान्सान केन्ना एंट्री घेतली? ऍक्च्युली 8th स्टँडर्डान हांगासर बिचोले एक स्नेदन शॉर्न डान्स अकॅडमी एक पॅम्पलेट आयिल्लें स्कुलान. ते पळोवन हांवें थंय डान्स अकॅडमीन वचून पळयलें की कशें कितें आसता. आनी मागीर म्हाका एक इंट्रस्ट आयलो. पॅम्पलेट पळोवनूच म्हाका एक इंट्रस्ट आयलो की डान्सींग अशें कितें वेगळें कितें करपाक जाय. वेस्टर्न डान्सींग. तुमी पयलीं चिंतलेलें की आपूण वेस्टर्नान करतले किंवा ना 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 ना. थंयच्यान सडनली अशें जालें. थंय वेस्टर्न शिकयताले. सो थंय गेलें. मागीर थंय इंट्रस्ट डेवलप जालो की डान्सान इतले स्टायल्स आसता, हें आसता, तें आसता. हिपहॉप आमकां शिकयताले. सो तें एक हें जालें आनी मागीर आवड निर्माण जाली फुडें. डान्सांतली मागीर जर्नी कशी कितें? म्हणल्यार खंय पर्यंत तुमी गेले डान्सान? डान्सांतली जर्नी बेस्ट आसली म्हजी. म्हटल्यार म्हाका बिलिवूच जायनासलें की हांव इतले व्हडल्या स्टेजीर वचून डान्स करून आयलां. सो ते एक्चुअली कोवीड टायमार स्टार्ट जालें. कोवीड जेन्ना आसलो तेन्ना आमी घरानूच आसलीं सगळीं जाणां. सो तेन्ना ते ऑनलायन व्हिडिओज सेंड करा. मागीर कॉम्पिटिशन्स आसले. सो इतले ते हांवें मागीर खूब अशे कॉम्पिटिशन्स केले. तेन्ना यूट्यूब चॅनलूय म्हाजो आसलो. सो युट्यूबारूय कितें कितें पोस्ट जायत आसले कंटिन्यूअस बिकॉज घरानूच आसलीं न्ही सगळीं जाणां. सो कंटिन्यू व्हिडिओज चॅनल अजूनय एक्टिव्ह आसा की? आसा, एक्टिव्ह आसा. नांव सांगचें. डान्स हॉलिक म्हणून एक चॅनल आसा युट्यूबार. लिंक आमी डिस्क्रिप्शनान मागीर घालतले. हय, ओके. सो मागीर फुडें कशें कितें जालें? सो त्याच्या मागीर ते व्हिडिओज म्हाजे युट्यूबार आसले. सो हांव ते इंस्टाग्रामार पोस्ट करतालें. आनी तेन्ना मागीर एक म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें की तुजे व्हिडिओज बरे आसा, तूं कित्याक ट्राय करना? असो एक डान्स आसा, कॉम्पिटिशन आसा, बॉम्बे वचून ऑडिशन बी दिवपा जाय. म्हटलें अरे वा नायस. म्हटलें दिवया. फ्री ऑडिशन आसलें. सो हांवें म्हाजो व्हिडिओ असो सेंड केलो. म्हटलें पळोवया कितें जाता. सो तेन्ना व्हिडिओ सेंड करून तेंचो कॉल आयलो म्हाका की आमकां तुमचो डान्स आवडला. तुमी फुडें मेगा ऑडिशनाक येतली काय म्हणून. म्हटलें ऑफकोर्स ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार कित्याक सोडपा जाय न्ही. सो मागीर हांवें डिसायड केलें की ओके हांव वतलें. मागीर थंयसर तुमी परफॉर्म केलें. हय, मागीर थंयसरलो कितें थंयसर एक्सपिरियन्स जालो? एदी व्हडली स्टेज, हय हय हय. फर्स्ट टायम एक तर म्हणल्यार दडपण आसता न्ही की इतल्या व्हडल्या स्टेजीर बी वचून परफॉर्म करपाचें. पण तें मागीर सहज जालें. म्हणल्यार व्ही कंपनीचो स्टेज आसलो तो आनी म्हाका एक म्हणल्यार ड्रीम आसलें म्हजें की एक व्हडल्या स्टेजीर आनी व्ही कंपनीच्या स्टेजीर वचून परफॉर्म करपाचें. सो तें केलें हांवें. डान्स आयकन म्हणून शो आसलो तेन्ना. डान्साचें तुमचें फुडें प्लॅनिंग कितें फ्युचरान? म्हणजे डान्सान तुमी खंय पर्यंत वचपाक सोदता किंवा एक हॉबीज म्हणून दवरपाक सोदता फक्त? हय, एक हॉबी म्हणून दवरपाक सोदता. इफ कितें चान्स मेळ्ळो व्हडल्या स्टेजीर बी वचपाचो जाल्यार हांव वतलें.
पण अशे पॅशन तशें ना, म्हणल्यार हॉबी आसा. तितले हे ना. आणि एक डान्सर आणि एक डॉक्टर दोन्ही वेगळेच गजाली. हय, सो तुम्ही कशे डिफरंट. कनेक्ट जाता? सो तुम्ही कशे जाले कनेक्ट डॉक्टर जुलियानीन? डॉक्टर म्हाका पयलींच्यानूच जावपाक जाय आसलें. म्हटल्यार स्कुलींग तेन्नाच्यानूच इंजिनियर, डॉक्टर सगळीं जाणां म्हणटालीं डॉक्टर, इंजिनियर. सो तितलेंच आसलें म्हाजें बी. तेच्या फुडें हांव एक तर एस्ट्रोनॉट चिंतलेलें. पण ते म्हणजे कितें मम्मीक पळोवन तुमी मम्मी डॉक्टर म्हणून तुमी डॉक्टर जातले अशें कितें आसलें तकलेन? काय? तशें नासलें. पण हां, मागीर ते जाता न्ही, की घरानूच मेडिसिन्स असतात, पेशंट्स येतात. सो तेंच्या कडेन टॉक तशें म्हणल्यार पेशंट बरे जाता, कशें ते प्रोसेस आसता, की एकदां पेशंट येता, मागीर तुमी मेडिसीन दिवन तो परत येता. बरें दिसलें आपल्याक. ते बी पळोवन मातशें इन्स्पिरेशन आसलें, की मम्मी डॉक्टर आसा तो हांवेनूय आयुर्वेदीक डॉक्टर बनपाचें अशें. आणि तुम्ही कॉलेजीन एंट्री घेतलेली पळय डॉक्टराची तेन्ना तुमकां हय. अशें म्हणूंक ना प्रिन्सिपलान बीन हांगासर भुरग्यांक एंट्री ना अशें काय ना? ना, अशें केन्ना म्हणूंक ना. मग थंयसरलो कितें थंयसरलो एक्सपिरियन्स हय, कॉलेजींतलो? कॉलेजींतलो खूब बेस्ट एक्सपिरियन्स आसलो. एक तर आमी नॉर्थाक रावता आनी ते कॉलेज सावथाक आसलें. सो एक लँग्वेज मातशें कोंकणीचो मातसो प्रॉब्लम आयलो म्हाका थंयसर बिकॉज भुरगीं थंय एक वेगळी कोंकणी, मडगांवाची त्या सायडची कोंकणी उलयतालीं. सो एक मातशें उलोवपाचें म्हाज्या मराठी कोण उलयता तशे फ्रेंड्स हांवेन घेतलेले आनी तशे तेंच्याच वांगडा चडशे उलयतात. पूण मागीर हळू संवय जाता न्ही आपल्याक. तुम्ही कॉलेजीन वयताना थंयच रावताले काय अप एंड डावन करताले अशें कितें हांवेन जालें? अप एंड डावन केलें. म्हळ्यार ते कॉलेज म्हाका दिसता शिरोडा तुमची कॉलेजची हय, आसली. सो तुमी 2 कशे वरां. कितें करताले? 2 वरां वचपाक, 2 वरां हय, येवपाक? 2 वरां वताले, येताले. डायरेक्ट बस आसली. सो डायरेक्ट वताले, डायरेक्ट येताले. आनी ट्रॅव्हलिंगाची पयलींच्यान संवय आसली न्ही, सो ते जालें ट्रॅव्हलिंग. मागीर आफ्टर म्हळ्यार कॉलेज कंप्लीट जातकच मागीर कशें तुमी तकलेन कितें आसलें सेटअप घालपाक जाय आपल्याक काय कोणाच्या अंडर काम करपाक जाय? ना, कॉलेज जातकूच म्हाजें एकूच आसलें, की एक प्रॅक्टीस करपा जाय. कोण तरी एक बरे जे आतां डॉक्टर्स आसात, तेंच्या कडेन रावन तेंचें कितें तरी ज्ञान घेवपाचें, शिकपाचें तें आसलें. आनी अजुनूय तेंच म्हाजें चालू आसा, की कोणीय अशे व्हडले एक्सपिरियन्स डॉक्टर आसत जाल्यार म्हाका आवडटा तेंच्या कडेन वचून तेंच्या कडल्यान कितें टिप्स घेवपाक. म्हणजे भायल्या डॉक्टरा कडल्यान मम्मी घरांत आसतना तुमी मम्मी कडल्यान एक्सपिरियन्स घेवपाक काय केन्ना दिसोंक ना काय मम्मी कडल्यानूच घेतलेलो मम्मी एक्सपिरियन्स? कडल्यान घेतला. हय. चडसो फर्स्ट स्टार्टिंग एक्सपिरियन्स मम्मी कडल्यानूच घेतला. मागीर तुमी आतां म्हापश्या कामाक आसता सो थंय हय. कशें कितें? काय हांगारूच कित्याक घालूंक ना अशें म्हजो प्रश्न म्हळ्यार क्लिनीक. क्लिनीक घालपाक. सो ते की क्लिनीक घालपाक न्ही म्हाका मातसो एक्सपिरियन्स एक बेस जाय. म्हटल्यार म्हाज्या कडल्यान पेशंट स्वता कडल्यान ट्रीट जाता अशें म्हाका एक कॉन्फिडन्स मातसो जाय. सो ते कॉन्फिडन्स गेन करपाक हांवेन जॉब करपाचो चिंतलो. आनी आतां सद्या हांव म्हापसा पतंजलीन कामाक आसता. म्हणजे मातशें ते आतां एक्चुअली आयुर्वेदान पयलीं 1-2च आसले स्टार्टींग तरी. पण आतां कॉम्पिटिशन अशें जालां सो तुमी तें कॉम्पिटिशन फेस करिनात म्हटल्यार ते डॉक्टर खूब जालात. हय, हय, सो तुमी हय. डिफरंट कितें म्हणटा तेंच्या कडेन? तुमी डिफरंस कशे? हय, म्हाका डिफरन्स म्हटल्यार आतां हांव चिंत्तालें, की म्हणल्यार आयुर्वेदीक आतां डॉक्टर जालें. फुडें कितें? सो एक मास्टर्स करून ते बी नॉर्मली आयुर्वेदीक डॉक्टर्स करतात मास्टर्स. सो म्हाका बी एक आसलें, की मास्टर्स करुया. बट ह्या वर्सा ते म्हाजें स्वप्न जावंक ना फुलफील. सो मागीर म्हटलें आसूं न्ही. मास्टर्स आतां जायना जाल्यार कितें तरी डिफरंटूय चिंतपाक जाय. सो आतां क्लिनीक सेटअप घालपाक जाय. सो तेच्या खातीर एक्सपिरियन्स जाय. सो तो एक्सपिरियन्स म्हाका पतंजली मेगा स्टोरान आतां हांव आसा थंयसर कितें आहा, की पतंजलीचें फ्री कन्सल्टेशन आसता. सो फ्री कन्सल्टेशना खातीर लोक येतात थंयसर. सो दिसाक अशे 15-20 पेशंट जर हांवेन दिसाक पयले जाल्यार म्हाजो एक्सपिरियन्स वाडटलो. सो ह्या दृश्टीन हांव थंयसर कामाक सद्या सो आसा. मागीर कितले म्हयने जाले थंय तुमी आसा? आतां सद्या म्हाका 4 म्हयने जाले 4 थंयसर. म्हयने ऑलमोस्ट कस्टमर रिपीटेड कस्टमर येयला तुमच्या कडेन काय हय, कशें हय, कितें? हय, हय. फीडबॅक रिपिटेड कसो आसता? कस्टमर्स जेन्ना येता तेन्ना खूब अशें बरें दिसता, की म्हाज्या कडल्यानूय कितें तरी बरें घडटा. सो तेंकां अशें बिलीव जायना पयलीं, की हे डॉक्टर बी म्हणून. पण जेन्ना ते परत येता न्ही तेन्ना तेंच्या तो फेसार एक कॉन्फिडन्स आसता, की बाय बरें दिसलें म्हाका. सो तो एक फिलींग डिफरंट म्हळ्यार आसता. एक्चुअली मध्ये डॉक्टर म्हणनात बाय म्हणटात फक्त. हय. व्हडले पेशंट चडशे बायच म्हणटात बिकॉज हांव दिसना न्ही तेंकां डॉक्टर्स. तुमचो हेज्या कडल्यान तुमचो भायलो एक्स्ट्रा प्लॅन कितें आसा? म्हटल्यार समथींग तुमी भायर कितें पळोवपाक सोदता, की आपूण कसो डॉक्टर आनी एक्स्ट्रा जावपाक शकता बरो? हय, म्हाका एक स्पेशलिस्ट आयुर्वेदीक डॉक्टर जावपाचें आसा फुडें वचून. कित्याक जनरल प्रॅक्टीस नॉर्मली सगळीं जाणां करतात. सो एक स्पेशल सब्जेक्ट घेवन तेचेर काम करून तशें एक डॉक्टर जावपाचें चिंतता आनी सद्या हांवेन वात व्याधी जो आयुर्वेदान आसा, तो हांवेन घेवन फुडें वचपाचें चिंतलां. म्हणल्यार आनी अशें पेशंटांनी विचारलां, की म्हणल्यार केन्ना अशें जालां, की कस्टमर तुमचे कडेन किंवा इवन पर्सनली गोश्टी उलयतात किंवा अशे बॉन्ड बीन जाला कस्टमरा वांगडा खंयच्या थंयसर? ना, ना.
ते कितें जाता न्हू की बाबा डॉक्टर इतलो बरो आसा, बरो उलयता, सो आपण हां. पर्सनली कनेक्ट जातलो, हां, हां, पर्सनल हां. गजाली विचारतलो अशें केन्ना? हां, ओके, ओके, ओके. सो सायकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम्स घेऊनही लोक माझ्याकडे तुम्ही येतात ते सायकॉलॉजिकली सॉल्व्ह आणि करतात. हय, हांवेन 1-2 जणांक खूप बरे कन्विन्स केले. सो दे आर कमिंग रिपीटेडली. ओके. आणि हेच्या भायर जर कोणाक डॉक्टर जावपाक जाय किंवा तुमच्या सारके जावपाक जाय, जाल्यार कशें कितें तुमी म्हणपाक शकता? तिणें कितें करपाक जाय? डॉक्टर जावपा खातीर एक तर पॉझिटिव्हिटी जाय डॉक्टरा भितर आणि एक जिद्द जाय शिकपाची आणि सगळें करपाची. ते टेन्शन घेवन शिकप बी तसले उपकार ना. डॉक्टर फ्री आसपा जाय. आपूण फ्री आसपाक जाय एक तर. सो तशें. आणि एक असो तुमी हेजेरूच कनेक्टेड करता प्रश्न की दीस भर तुमचे कडेन पेशंट येत आसता. सो इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली म्हटल्यार म्हणजे तुमच्या भितर एक नेगेटिव्हिटी येता तेंच्या कडल्यान पेशंटा हय, कडल्यान. हय. तुमी ती कशी हें करतात? एक तर पेशंट आणि डॉक्टर जे रिलेशन आसा न्ही ते थंयच्या थंयच. म्हटल्यार हांव हां. आतां थंय वयतां, थंय ट्रीट करतां आणि थंयचें हांव टेन्शन कितें आसा तें थंयच दवरून घरा येता. तें घेवन हांव परत घरा येना आणि नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव दुसरे दीस वता तेन्ना हांव तेचेर मातशें पळयता की कित्याक पेशंट बरो जावंक ना किंवा कितें कंप्लेंट सांगली पेशंटान की आपलें अशें जालें, हें घेवन अशें जालें. सो हांव तेचेरूय एक रिसर्च करता की अशें कित्याक जातलें, तशें कित्याक जातलें. सो रिडींग हां. तें खूब जाय डॉक्टर म्हटल्यार. आणि एक्चुअली तुमी मेडिटेशन किंवा योगा अशें कितें करता किंवा तुमी कितें सजेस्ट करपाक शकता? हय, गरजेचें आसा तें? मेडिटेशन, योगा आनी कितें तरी एक्सरसाइज आपल्या लायफान दवरपा जाय लोकांनी. वॉकिंग तरी म्हणल्यार तुमकां टायमूच मेळना जाल्यार एक प्राणायाम तरी कितें तरी करपाक जाय फॉर युअर हेल्थ. आणि जर तुमकां एक असो प्रसंग येयलो की एक डॉक्टर चूज करा किंवा एक तुमची हॉबी चूज करा डान्सिंग. सो तुमी तातूंतले कितें चूज करतले? डॉक्टरच चूज करतले. सो वाय? की तुमची एक्चुअली हॉबी ती आसा न्हू डान्सिंग तुमी चड हें हय. दिसता एक्टिव्ह दिसता. डान्सिंगान हांव चड एक्टिव्ह दिसता कित्याक हांव व्हिडिओज बी पोस्ट करतां. सो तेचें कारण म्हटल्यार हांव व्हिडिओज पोस्ट करतां. म्हाजे फ्रेंड्स म्हाका पयलीं सांगताले की तुजे आतां एग्जाम्स हे ते आसता सो तूं व्हिडिओज बी पोस्ट करना. तुजो चॅनल असोच आह, वतलो म्हणल्यार स्टार्ट केल्लो तो आह. गायब जातलो. सो तें एक म्हाका आसलें की नाका म्हाका तशें जावपा नाका. म्हाजी जी हॉबी आसा न्ही ती म्हाजी स्ट्रेस बस्टर. सो ती म्हाका जर चड स्ट्रेस आयलो किंवा कितें जाल्यार म्हाजी कोरिओग्राफीज अशें कितें कितें स्टार्ट जाता मनान आणि व्हिडिओज बी पळयता हांव म्हणल्यार कोण कोरिओग्राफ करता तेंचे आणि सो ते लिरिकल एक फॉर्म आसा तेतूर फिलींग आसता सो ते फिलिंग्सान म्हणल्यार खूब इंट्रस्ट डेवलप जाता म्हाजो आणि म्हाका डान्सिंग आवडटा सो ते एक आसा. पूण तुमी बॅलन्स काय करता डॉक्टर आनी हे म्हळ्यार डान्स? हय डान्सिंग? म्हणल्यार केलें जाल्यार जाता सगळ्यां कडल्यान. दोगांकूय डिफरंट मायंडसेट जाय न्हू हय एक्चुअली हय हय फूल डिफरंट जाय. सो म्हळ्यार फूल डिफरंट मायंडसेट जाय. सो जर तुमच्या भितर जिद्द आसा न्ही ते करपाकूच जाय. तुमची जर ती हॉबी आसा न्ही जाल्यार तुमी ऑटोमॅटिकली ते करतलीच. आनी एक प्रश्न एक्चुअली हेजे कडल्यान तुमचे कडल्यान कस्टमर पयसू जावपाक शकता. जर लोकांक जर डॉक्टरा कडेन येवपाचेंच ना जाल्यार डॉक्टरान म्हळ्यार पेशंटांनी कितें करचें? एक नॉर्मल एक हां. एडवायस दिली जाल्यार? हय डायट खूब इम्पोर्टंट. आयुर्वेदान आमचें सांगलां की मेडिसीन घेवच्या परस डायटार जर आमी कंट्रोल केलें न्ही जाल्यार आमकां मेडिसीन घेवपाची कांय गरजूच ना. सो डायट इज हांव चडशे डायट कन्सल्टेशन्स करतां. लोकांक आतां खबरूच ना की कितें खावप ना. अकॉर्डिंग टू सिझन्स, अकॉर्डिंग टू प्रकृती ऑफ द पेशंट खूब कितें कितें आयुर्वेदान आसा. सो म्हाका दिसता फॉरेन कंट्रीजान जितलें आयुर्वेद पावलां न्ही तितलें आमच्या इंडियनूच अजून पावूंक ना. सो तें पावपाक जाय आनी तेची सुरवात म्हाका करपाक जाय खंय तरी. आनी एक्चुअली डायट म्हटलेंच पूण एक्चुअली अशें एक्चुअली सगळे डॉक्टर डायट फॉलो करतात की हांवें खुबशे डॉक्टरांक पयलीं नांवां घेयना बट हां. सामोसा, वडा पाव दे आर ऑल्सो हय, इटींग हय, ऑयली हय. खावप. अशें तुमी कितें करतात काय फक्त हां. एडवायस दितात म्हणजे तुमी फॉलो करता एक्चुअल सगळे हय, एडवायस? डायट म्हटल्यार हांव म्हणल्यार तशें फॉलो करतां. पूण एक टायम आसता न्ही त्यो चीट डेज एंड ऑल ते दीस आमी ते खावं शकता. सो नो प्रॉब्लेम म्हळ्यार खाल्लें म्हणून. खाल्ल्यार बॅलन्स करपाक जाय एक्चुअली. खाल्ल्यारूय तुमी बॅलन्स करपा जाय, योगा करपा जाय, वॉकिंग किंवा कितें एक एक्सरसाइज तुमच्या भितर आसा जाल्यार तुमी मागीर कितेंय खाया. तुमकां कांय तितलो फरक पडना ताचो. आयुर्वेदाचो फ्युचर कितें आसतलो तुमच्या हितूनसून? आयुर्वेदाचो फ्युचर खूब ब्रायट आसा गोवान तरी बिकॉज आतां धारगळ आयुश मिनिस्ट्रीचे आयुर्वेदीक कॉलेज ओपन जाला सो म्हाका दिसता की खूब ब्रायट आसतलें फ्युचर. हेजे रिलेटेड काही एडवायस जे स्टुडंट वचपाक शकता हांकां सोदता हांकां? हय, आयुर्वेदान खूब स्कोप आसा एक्चुअली. जर तुमी कितें तरी एक विजन घेवन वता की ना म्हाका हो एक सब्जेक्ट घेवन फुडें वचपा जाय जाल्यार ते डेफिनेटली आयुर्वेदान तुमी करूं शकता. नॉर्मल जे सादे डिजीजीस आसात, डायबिटीज असो, हायपरटेन्शन असो, लोक आतां एलोपॅथी मेडिसीन स्किप करून आयुर्वेदार येवपाक सोदतात. सो अशे खूब लोक आसा सो तांकां हेल्प करपी आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आनी फुडें जावपाक जाय.
आयुर्वेदिकान खुबशे डिफरंट फील्ड आसा. तुम्ही थोडे फील्ड सांगपाक शकता? कारण फक्त लोकांक दिसता की आयुर्वेद म्हणल्यार एकूच फील्ड आसा असो. हय, हय. आयुर्वेदिकान लोकांक दिसता की एक जनरल आयुर्वेदा चलता, पण ना. आयुर्वेदान स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आसा, जशे डायबेटॉलॉजिस्ट असतात. हेका कार्डिओलॉजिस्ट असतात. तशे आयुर्वेदिकानूय डायबेटॉलॉजिस्ट आसा. आयुर्वेदिक ऑस्टिओ आर्थरायटीस तसो डॉक्टर आसा. सो तशें एक स्पेशलायझेशन घेवन म्हाकाय अशें दिसता की हांवेनूय कितें तरी स्पेशलायज्ड आयुर्वेदीक करपाचें. म्हणजे ते एक डायबिटीज जाल्यार डायबिटीजाचेर फूल डीप फूल वचून डायबिटीजाचो डीप डीप वचून तो डायबिटीजार कितें तरी मेडिसिन्स काडूं शकता अशें. म्हणल्यार एक हें जाता की एकूच उरलें तुजे कडेन डायबिटीज जाल्यार डायबिटीजूच विशय उरलो. तूं चड इन जनरल वचना. सो तेचेर तूं खूब अभ्यास करून डायबिटीज जाल्ल्या लोकांक खूब बरें करूं शकता. तुमच्याकडे खंयचो असो एक्सपिरियन्स आसतलो जर तुमी म्हणल्यार एक पेशंटाक तुमी ट्रीट करीत गेला आनी तो ट्रीट म्हणल्यार सारको जावंक ना अशें कितें वखदां चेंज करीत रावले तुमी पण पेशंट सारको जायना अशें कितें हय, एक्सपिरियन्स हय, बीन? हय, हय. अशे एक्सपिरियन्स आतां हांव आसा आतां पतंजली. थंयसरूय म्हाका अशे एक्सपिरियन्स आयले की हांवेन तेंचे बी मेडिसिन्स दिवन पयले. तरी काय अशें क्युअर जावंक ना. सो मेन त्या पेशंटाचे आसले मायंडसेट. सो मेंटल इश्यूज आयुर्वेदान आसात, की तुमी जर मायंडांतल्यानूच खूब अशी खचून गेला, खूब अशे डिप्रेशनान आसात किंवा अशें कितें, जाल्यार ते मेडिसिन्स तुमकां कांय वर्क जायना. सो तशे ते पेशंटाचे आसले. कन्विन्सूय करपाचो ट्राय केलो, पण तितलो तो कन्विन्स जावंक ना. आनी मागीर ते पेशंट्स मागीर हळू वाजेतात, की जायना, जायना अशें म्हणून. पण अशें केन्ना म्हणूं ना पेशंटांनी की बाबा तूं कितली वखदां चेंज करता आपण सारकें जायत ना आपूण जेवढे येवचोच ना तूं हय, हय, फालतू हय. डॉक्टर हे ते अशें केन्ना? असले असले कमेंट्स बी येतात. पूण चड ते मनान लावन घेवपाचें ना. तेचेर एक्सपिरियन्सान न्हू शिकून आनी फुडें दुसऱ्या पेशंटाक बरें दिसपाक जाय. हेचेरूच फक्त फोकस करपाक जाय, की पेशंट बरो जावपाक जाय. सो तेचेर स्टडीज आनी तेच्या खातीर एक्सपिरियन्स इज मोर इम्पोर्टंट. आनी हितून तुमची एक बेस्ट मेमरी म्हणली जाल्यार खंयची आसतली ह्या फिल्डा भितर किंवा हय, ह्या फिल्डा भितर आतां हांव थंय म्हाका 4 म्हयने जाले. सो 4 म्हयन्यान म्हजे अशे खूब पेशंट्स जाला की जे खूब बरे जाला आनी ते म्हाजे कडेन परत परत येवन म्हाका सांगता की ना डॉक्टर बरें बरें दिसलें आं आपल्याक. आनी एक पेशंट तर म्हाजे कडेन स्वीट्स बी घेवन आयिल्ली एकदां, की म्हाका बरें दिसलें आं. एकूच फॉलोअपान तिका बरें दिसलें आनी ती नेक्स्ट फॉलोअपाक येतना ती केक बीक सगळें घेवन आयली, की डॉक्टर म्हाका बरें दिसलें हे स्वीट्स तुका आं नेक्स्ट टायम ओके. येतलें हांव म्हणून. आनी खंयचे तुमकां गजाली तुमचे खंयचे उरलेले सांगपाक जाय किंवा खंयचे तुमकां एक्सपिरियन्स सांगपाक जाय शेअर करपाक जाय अ, काय दिसता? हय, म्हटल्यार तशें आतां आयुर्वेद आनी डान्स जशें तुवें म्हटलें. सो डान्सिंग ऑल्सो म्हटल्यार म्हाका खूब आवडटा डान्स करपाक. म्हाजी मेन स्टायल लिरिकल हिप-हॉप. सो ती हांगासर गोवान इतली कोणाक अशी खबर ना वॉट इज दीस लिरिकल हिप-हॉप, कंटेम्पररी हे. पण आतां अशे खुबशे डान्सर्स आसात, बॉयज आसूनी, गर्ल्स आसूनी, जे गोवानूय आसात, जे हो फॉर्म करतात. हां. सो म्हाका एक इन्स्पिरेशन तेंच्या कडल्यान येता, की ते लोक डान्सान म्हणल्यार अशे फुडें वतात. सो आपुणूय कितें तरी करपाक जाय. सो एक सायड बाय सायड कितें तरी जेन्ना म्हाका फ्री टायम आसता किंवा हांव फ्री आसता तेन्ना हांव भुरग्यांक शिकयता बी डान्स. कोणाक जर इंट्रस्ट आसा न्ही तेंकां बी शिकयता. सो आनी अशें एक म्हटलें वयतात की केन्ना डॉक्टर कोणाच्या पर्सनल लायफांनी वयचें न्हू पण एकएकदा पेशंट अशे आसतात की तुमी म्हटल्या प्रमाणे टॅबलेटी घेवन सारको जायना. हं. जो पर्यंत तांकां प्रॉब्लम कळना तो पर्यंत. ताका लागून हय, एक्चुअली पर्सनली वयचेच पडटा तेंच्या लेवलाचेर कितें चल्ला तो हय, प्रॉब्लम सोदपाक. हय. तेन्ना तुमकां लोकांनी केन्ना अशें हें म्हटलां की तूं आपल्या पर्सनल लायफान येवं नाका रे विचारनाका. ना, टॅबलेटींनी सारकें कर अशें आपल्याक केन्ना? ना, ना असो केन्ना एक्सपिरियन्स येवंक ना. ते तुमी रिकवर म्हणल्यार लोकां कडल्यान कशें काडून घेता एक्चुअली गजाली ते? हां, हे ते हय. एक टॅक्ट असता. म्हणल्यार एक हळू-हळू प्रश्न विचारीत. आतां लोक तशे सांगपाक पळयना तूं कितें खाता. सो आय गो डीप इंटू डायट, की तूं डायट मागीर तूं ब्रेकफास्टाक कितें खाता सांग म्हाका. मागीर तूं लंचाक कितें खाता. मागीर तूं ब्रेकफास्ट लंचाच्या भितर मदीं कितें तरी खाता. सो हां, ओके. सो हे तूं खावं नाका. मदींच ओके. आनी कितें तरी खाल्लें, हे खाल्लें. तूं मंचिंग करीत रावं नाका. सो तूं एक डायट फॉलो कर. तुज्या प्रकृतीनुसार तुका हे इम्पोर्टंट. सो हांव तशें सांगता तेंकां. नॉर्मली डायट कितें आसपाक जाय? नॉर्मली डायट म्हटल्यार अकॉर्डिंग टू प्रकृती डायट आसपाक जाय. तुमची प्रकृती कितें ती आयुर्वेदीक डॉक्टर्स तुमकां बऱ्यापैकी सांगूंक शकता. सो तुमच्या प्रकृतीनुसार जर तुमी डायट घेतलो, परत सीझन्स आतां खूब सीझनल चेंजीस जाता. गरमी, थंडी, गरमी, थंडी. सो त्याच्यानुसारूय डायट आमच्या कडेन आसा. सो तशें जर तुमी घेतलें आतां वसंत ऋतू स्टार्ट जाता, चैत्र म्हयनो आसा, वसंत ऋतू स्टार्ट जाता. सो आतां चडसो हिटी सीझन, सो गरमी जाता. सो चड अशे हेवी डायजेस्टीव फूड्स खावप न्ही, मीठ आसूं, मिल्क आसूं. सो ते तसले ड्राय फ्रुट्स हे सगळे खरे लोकांनी अवॉयड करपाक जाय आतां. आनी आतां चडशे अशे ड्रिंक्स
ज्युसीस आसूनी घरान केल्ले फ्रेश ज्यूस, उदक चड पिवपा जाय आनी लायट डायजेस्टिव्ह फूड्स आमी पेज भात अशें बी खातात, मूग दाळीचो भात बी अशें ते लायट जे आसा ते खावपाक जाय कित्याक आतां चडशी अशी भूकूय लागना बिकॉज खूब गरमी जाता, खूब हीट आसता त्या खातीर. पण ऍक्च्युअली ते म्हणतात पळय, तुम्ही म्हटले डायटान पेज घेतली किंवा थोडेशे घेतले म्हणून. आता एक पेज आमी पयलीं शेतकारा कडल्यान डायरेक्ट हाडटाले, पयलीं ऍक्च्युअली हेल्दी आसताले हय. आनी जे आतां मार्केटान येता पळय डिफरंट हय. डिफरंट ब्रँडांसून ते हय. ऍक्च्युअली बरें नासता. बरें सो नासता. तुम्ही ऍक्च्युअली कशें सजेस्ट करता की तुम्ही हे प्रोडक्ट हांगासून घेया किंवा हे प्रोडक्ट हांगासून घेवपाक जाय? सो खंयसून ऍक्च्युअली प्रोडक्ट्स घेवपाक हय, जाय अशे? लोकल मार्केट्स आसात न्ही तेंच्याकडे लोकल कोण बसतात थंयसर तेंच्या कडल्यान घेतले जाल्यार तुमकां चड ते मातशे ऑर्गेनीक आसता न्ही सो तशें. आणि एक फायनली एक अशी एक एडवायस तुम्ही गोंयच्या यंगस्टर्सां खातीर दिवची म्हाका दिसता. हय. म्हाका दिसता की सगळ्या यंगस्टर्सांनी आपले पॅशन आनी आपली हॉबी आनी आपले पॅशन हे चूज करपाक जाय. सो तुमची कितेंय हॉबी आसा न्ही ती तुमी पॅशन तुमी फॉरवर्ड वचून मागीर ते पयशा खातीर तुमी सगळें करतात. आतां डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, तुमी मागीर कामाक लागतात. सो तेन्ना तुमची हॉबी खंय तरी ती फाटीं उरता. सो म्हाका दिसता की ती हॉबी न्ही तुमी दवरली न्ही जाल्यार तुमकां तो स्ट्रेस, डिप्रेशन हे सगळें तुमकां येवचें ना. तुमी खूब अशें पिसफूल काम अशें लायफ जगूं शकता. सो म्हाका दिसता की तें एक तुमी करपाक जाय की तुमची हॉबी तुमी सोडपाक जायना. ती घेवनूच फुडें तुमचें जें बी कितें काम आसा तें तुमी फुडें करत रावपाक जाय. आणि एक लास्ट एक म्हाजो म्हणून प्रश्न की तुमकां एक कन्वर्सेशन आमी जे केलें ते तुमकां कशें कितें दिसलें? तो एक कितले गरजेचे आसले? हय, खूब गरजेचें आसा. म्हाका तर युनिक अचिवर्स हेंचे म्हणल्यार थँक्यूच म्हणटा हांव तुमकां की तुमी म्हाका अप्रोच केलें आनी म्हाजे इंटरव्यू घेवपाक आयले. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका अशें दिसलेलें की आतां इंटरव्यू म्हणल्यार हांव कितें म्हणून सांगूं की म्हजे अशे व्हडलेशे कांय एक्सपिरियन्स अशें कांयच ना व्हडलेशें. सो ते हांव कितें सांगतलें बट तुमी स्वताहून अप्रोच केलो आनी म्हटलें की ना इंटरव्यू दिया. सो थोडें एक्सायटमेंट आसलें म्हाका आनी म्हाका दिसता खूब बरे उपक्रम तुमी जे करतात. तुमचं एक्साइटमेंट आसलें पळय त्या लेवलची हे कन्वर्सेशन जालें काय हय, जावना हय, ऍक्च्युअली? हय, हय. खूब इंटरेस्टिंग आनी खूब एक्सायटमेंट आसली ती कव्हर जाली अशें दिसता. नाही पण ऍक्च्युअली आम्ही एक फॉर्म्युला उदक काढलं पळय, खूप जाणां फॉर्मली घेताले इंटरव्यू आणि आम्ही म्हटलं कॅज्युअली घेऊया पण बसून घेऊया. हय. फॉर्मली बसया पण कॅज्युअली घेऊया म्हटलं. कॅज्युअली घेवपाक. कॅज्युअली घेऊया म्हटले आणि असं प्रश्न आला की सामान्य मनीस असतात पळय, जे कोण डॉक्टर येतात किंवा कोण टीचर येतात किंवा डिफरंट डिफरंट फिल्डांनी येतात. हय. ती केन्ना आपले एक्सपिरियन्स शेअर करीत ना. हय, कोणाच करना. सारकें, सारकें. इवन थोड्या गजाली आमी अशे इंटरव्यूसून कनेक्ट जाले आमकां की तेंच्यांनी आपल्या घरान सांगलेले ना आपले एक्सपिरियन्स. अशे खूप जाणां गावले आमकां. सो म्हटलें खंय तरी कळपाक जाय, तेंचे एक्सपिरियन्स भायर येवपाक जाय. सारकें. ताका लागून हो एक आमचो प्रयत्न आसा. हय, खूब खूब बरो प्रयत्न आसा तुमचो चालू आसा तो आनी म्हाका दिसता की आनी अशे खुबशे तुमी काम करचें आनी खूब व्हडलें असो एक तुमचो चॅनल जावचो. जातलेच आणि एक तुमच्या एक्सपिरियन्सांतून आमकां खूप गजाली शिकपाक गावल्यो की ऍक्च्युअली एक डॉक्टर कसो आसता आणि डॉक्टरा बरोबर एक हॉबी जी आपल्या फिल्डान रिलेटेड ना ती सुद्दां हॉबी कशी दवरपाची गरजेची अशे खुबशे गजाली तुमच्या कडल्यान शिकोंक गावले. तुमची आमची कन्वर्सेशन जालें. तुम्ही तुमचो वेळ दिलो म्हणून धन्यवाद.